सर्वांक नमस्कार. मुगुचनाईचे दिसा हांवें तुमचे सांगता एक मोलादीक विशय वांटून खाण घेवंक आशिल्ला. आमचे मंगळूरचे नंतूर सर्कल अवघडांनी भिरांतेन रेवडलां. वय हें सर्कल जावंक पुरो या ताच्या भोंवतणीचो जागो जावंक पुरो 3 नॅशनल हायवे सांगाता येवचो एक सोबीत जागो जाल्यार हांगासर दीस आनी रात अवघडां घडतात. फाटल्या 25-30 वर्सांनी या एका भोवरांत जाल्ली अवघडां कितली म्हण आमी लेख घालशें जाल्यार जायतीं जाल्यांत. जायत्या कुटुंबांत आपल्या मोगाच्या मनशांचो वेगळो आसार जाला. होगडायलां बाळवाचे जाल्ले मोगाचे घरचे खांबेस कोसतोन पडल्यात. आनी ह्या विशीं उलोवंक कारण आसा. गेले त्या इत्यारा दिसस आमचे अशोकनगरचे क्रिस्टी क्रास्ता म्हणलें फुलाचें जाल्लें फूल अवघडाक बली जालें. थोड्याच दिसांनी लग्नाचो सक्रामेंत घेवंक आयतें जाल्लें हें सोबीत माणीक जेनीन्स ताची त्या अवघडाक लागून बली जायचें पडलें. जेजून आमचे खातीर कुर्सार प्राण केलो. पूण हांगासर आमी पळयता कोणाच्यागी सुखी खातीर कोणाच्यागी परामोशे खातीर आमची तरणाटीं भुरगीं जावंक पुरो साबार जाणां या रस्त्या अवघडाक विशेश जावन नंतूरच्या ह्या भोवरांत आपलो प्राण त्याग करतात. वय हांगासर आमी पळयता फाटल्या साबार वर्सांचो इल्लो दाखलो तुमचे मुखार दवरचो जाल्यार 2000-2003 इसवी म्हणसर लगभग दिसाक हांगासर 5000 तावन 7000 म्हणसर वेकलां या सर्कलांत पास जातालें. पूण मुगोचनो 2024 इसवीन पळयल्यार लगभग 25 तावन 40,000 वेकलां एका दिसाक या 3 राष्ट्रीय हेद्दारी मुखांतर या राष्ट्रीय रस्त्या मुखांतर पास जातात. हांगासर ल्हान वेकलां आसात, व्हड वेकलां आसात, बुलेट टँकर्स आसात, मासलेच्यो गाडयो आसात. विशेश जावन मंगळूर आनी केरळाच्या त्या मुंबय केरळाच्या हायवेर जावची अवघडांच चड. कित्याक हांगासर एक परिपूर्ण सर्कल ना आनी कोण जागे जाय आसले ते निदोन पडल्या ती म्हूण वेत. कारण आधुनीक दिसांनी थोडे थंयसर बदलावण जावन आसा. रस्तो खोंडून घाला ती माती विशेष जावन ती रेव माती या फातरांची माती रस्त्यार आसल्यान स्किड जावन जायते द्विचक्र वाहन सवारांक एक मोडणाचें तें बांय बरी जाला म्हणून हांव आशेतां. हांगासर कोणें जागृत काणगेचे वाहनाऱ्याच्या त्या आमच्या सवारांनी गे हांगासर ट्राफिक पोलिसांनी जागृतकाय काणगेचे गे वा संबंध जाल्ल्या इलाक्याच्या व्यक्तींनी मोगोचनो जागृतकायेचो पावंडो तेगांयच्या हाती आसा. कित्याक आमची जागृतकाय कितली आसल्यार आमच्या फाटल्यानी आमच्या मुखल्यान येवचो तो दोळे दांपून येता गी आमसोरेन येता गी म्हण आमकां कळीत जायना. दाखल्याक सांगचें जाल्यार संदेश येता इशेन सदांच आमी पळयता रॉंग सायडारच जायतो लोक येता. तें चुकोवच्या खातीर जर आपणाचें वेकल आमी उजव्याक मारलें जाल्यार अनेक कुशीन तावन गुंवताना थंयसर अवघड घडटा. आयले बार बाज्जेरीचो एकलो व्यक्ती पास्कांच्या फेस्ता दिसा एक लगभग 1-1.5 वर्सां आदीं मरण पावल्लो एका नंतरच्या परिसरांत. अशें म्हणटा आसतना एक व्यक्ती मरण पावतना कितें घडटा? एका कुटुंबाचो आदाराचो खांबो कोसळटा. एका कुटुंबाची स्वप्नां ती नपयस जातात. एका कुटुंबाचें बरेंपण तें कोसळून पडटा. अशें म्हणटा आसतना आमचें नंतूरचें सर्कल सद्याक अभिवृद्धीच्या एका पावंडाक पावता म्हणलो बरोवो सामको आसा. थंयसर भरान काम चलता जाल्यार खेदाळा हें सोपान जारी जायत म्हाका आनी तुमकां ते एक यक्ष प्रश्न म्हण आमी कन्नडान उलोवचे बरें म्हण वेत. पूण आधुनीक दिसांनी आमचो इलाको इल्लो बळीस जाला. थंयसर आमी पळयता एक व्यक्ती ह्या सर्कलार मरण पावलो जाल्यार थोड्या दिसांक मात तसो उडास आसता. म्हणजे जाय जाल्ल्या मनशांक निरंतर तांच्या काळजांत तो उडास उरता जाल्यार इलाको जावंक पुरो या कोणें अवघड घेतना तांच्या दोळ्यांत तावन थोडे फावटी सिसरेची दुकां मात वळटात. पूण नीज धोको नीज उणेपण तांकां होगडायल्ल्या मनशांक मात कळटा. तर मोगाचेनो आमकां आनी तुमकां जबाबदारी आसा. हें सर्कल नंतूर सर्कल जें कितें आसा अवघडांनी रेवडलें जाता तितले बेगीन आमकां हर एकल्यांक एक बरोवशाचें सर्कल जावंक जाय. हांगासर बदलावण येवंक जाय. जें कितें सरकारान येवजिलां फ्लायओव्हर जावंक पुरो या कितेंय नवेंपण येवन थंयसर अवघड उणें जावन एक दिसान दीस जावचें ट्राफीक जाम उणें जालें जाल्यार आमकां तुमकां हर एकल्यांक बरेंपण जायत. निरंतर हर एक दीस ट्राफीक जाम या सर्कलार जाता जाल्यार हांगासर
आमी वोट दिल्ल्यांक विचार करचो, आमी वोट दिल्ल्यांक विचारचें आमचें कर्तव्य जावन आसा। हे आमी आमच्या मतींत आमच्या सणवयांत वापरया, आमी तांकां सवालां करया, तांचे लागीं विचारया, तुर्तान जाता तितले बेगीन हो समस्या परिहार करूंक आमी तुमी प्रयत्न करया। परत नंतर सरकार अवघड आनी रेवडलेलें सरकार जायनासतना भरवशाचें, मोगाचें आनी सगळ्यांच्या त्या एका पातयेन फावो जाल्लें सरकार जावं दी म्हूण सांगूंक आशेता। देव बरें करूं।